नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक महामोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पुराय देशा सयत गोंयांत लेगीत व्हडा उमेदीन मनयली रंगपंचम। एकामेकाक उदकाच्यो पिचकाऱ्यो मारून आनी रंगान लागून घेतलो रंगपंचमीचो आनंद। गोंयांत जावपी G20 परिशदे वेळार स्मार्ट सिटीची कामां बंद करपाच्या निर्णयाचेर परतून विचार करपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो चर्चा। कामां थांबयल्या लोक परतून पडटले त्रासांत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलें स्पश्ट। आतां हेर राज्यांतल्या खण कंपन्यांकूय गोंयांतल्यान खण म्हालाची करपाक मेळटली निर्यात। खनीज सांठो आनी खनीज येरादारीच्या नेमान सरकारान केली दुरुस्ती। सोनसड्याच्या 98% कोयराचेर प्रक्रिया जाल्याची म्हायती सरकारान केली। उच्च न्यायालयान सादर उरिल्ल्या 2% कोयराचेर 1 सप्तका भितर पुराय जातली प्रक्रिया। एजीचे न्यायालयाक आश्वासन। होळीच्या दिसा गोंयांत जायत्या सुवातींनी लागलो उजो। केरी कुडचडें सांखळी कारापुरात उज्याक लागून व्हड लुकसाण। आनी लोकांक ना उदक, राजकीय फुडारी मात सुटल्या एकमेकांचेर आरोप करीत। गोंयांत हर घर जल येवजण चालीक लावन सरकाराक अपेस। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। रंगाचो उत्सव म्हळ्यार रंगपंचमी पुराय देशांत तशेंच गोंयांतूय मंगळारा रंगपंचमी व्हडा उमेदीन मनयली। होळये निमतान सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन हो सण मनयतात। जाणटे नेणटे तशेंच तरणाट्या भुरग्यांनी एकामेकांक रंग लावन रंगाच्यो पिचकाऱ्यो मारून ह्या सणाचो आनंद घेतलो। गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी एका वेगळ्या तरेचो शिगमो आमकां पळोवपाक मेळटा। कांय गांवांनी 5 ना जाल्यार 7 दीस शिगमो खेळटात। दर वर्सा प्रमाण पणजे आझाद मैदानार पणजे शिगमो उत्सव समिती होळये निमतान रंगपंचमीचे आयोजन करता। पूण हो आझाद मैदान होळी खेळपाक पणजेकारांची वाट पळयता असो दिसतालो। पणजे शिगमोत्सव समिती दर वर्सा आझाद मैदानार ऑर्केस्ट्राचे आयोजन करून होळयेचे एक वातावरण तयार करता। फाटली 10 वर्सां ज्या प्रमाण आझाद मैदानार होळी जाताली त्या जोशात पणजेच्या होळयेक आतां नेट उरलो ना। पणजेकार आतां पयलीं भशेन होळी मनोवपाक आझाद मैदानार कित्याक येना तें कोणाक खबर ना। मात पणजेच्या ह्या आझाद मैदाना वयल्यान रंगपंचमीक बिगर गोंयकार मात आपली नेटान उपस्थिती लावन होळी एन्जॉय करतना दिश्टी पडले। पुराय गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत होळी व्हडा उमेदीन मनयली। गोंयांत होळीचो उत्सव मार्च म्हयन्यान पूर्ण चंद्राच्या दिसा उपरांत मनयतात। वसंत ऋतूक येवकार दिवन आनी थंडी गिमाचो निरोप दिवपाक भारतीय लोक होळी खेळटात। पुनवेच्या दिसा सकाळीं रानांत वचून होळी नाचत देवळा कडेन हाडटात। तिका आंब्याच्या ताळ्यांनी रंगोवन तिची पुजा आनी गाराणे घालून मध्यान राती होळी घालतात। पणजे शारांतली कामां G20 परिशदेच्या फाटभयर सुरू दवरप काय ना ताचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन भासाभास करून घेतले अशी माहिती महसूल मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। शारांतले मुखेल रस्ते खणल्यात, ताका लागून G20 येवपी प्रतिनिधी अंतर्गत रस्त्याचो उपेग करून परिशदेच्या सुवातीर व्हरपाचो पर्याय ह्या वेळार थारतले अशें तांणी सांगलें। 31 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटी वरवीं सुरू आशिल्ली चडशी कामां पुराय जातली अशें बाबूशान म्हणलां। Most of the works will be completed by 31st, especially the road as far as where the mall, Kakula mall is concerned, mall to international, Goa international. 31st of this month. By 31st of this month it should be complete.
आनी पेंडींग कामांची हातान घेवन ती मागीर आफ्टर रेनी मॉन्सून ना ना आतां कितें जालेलें आहा आतां सीएमान फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट केल्लो आहा की G20 लागून कितें कामां बंद करतले सो वी आर बेसिकली आतां आमी सीएमाक मेवतले आनी सांगतले ताका थोडे इंटिरियर कितें काम चलता तें काम चालू आसूं दी कित्याक ते इंटिरियर ते G20 लिडर्स इंटिरियर कांय वचपाचें ना सो दॅट इज द रिजन वॉट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑन G20 आफ्टर नाव दिस इज द डेडलाइन which has been given by the contractors and the engineers in certain this. As I said, there are many departments which basically are taking up the work. लोकांक त्रास जाता कितें देखून आमी कितें करूंक जाता एक टायमार सगळीं काम करून घेवया पत्ते सोडून आतां धर आतां मी बंद केले मागीर पत्ते आनी नोव्हेंबरान कंप्लीट जावंक ना म्हणून नोव्हेंबरान फोडटले मागीर ते हेच लोक काय सांगतले बाबा तुवें आतां हें केल्लें आहा आनी मागीर हें केलें दॅट इज अ फॅक्ट न्हू आतां पडटा आमकां सगळें न्हू उतरां बट अल्टिमेटली लोकांक अशी समजूंक जाय बाबा आमी जें कितें करता तुमचे पासत करता म्हणून द common people basically has got no issue. There are certain people who are creating an issue. But if you want something to be better, you just have got to have a little patience with it. गोंयाक खण म्हाल निर्यातीचें केंद्र करपा खातीर गोंय सरकारान पावल उबारलां. हे राज्यांतल्या खण उद्देजकांक आतां गोंयच्या खण म्हालाची निर्यात करपाक मेळटली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कर्नाटक वा महाराष्ट्रांतल्या खण उद्देजकांकूय आपलो खण म्हाल गोंयच्या निर्यात करपाक मेळटलो. ह्यान आदी फकत लीज धारकांकूच खण म्हाल निर्यात करपाक मेळटालो. पूण बेकायदेशीर खणकाम साठवणूक आनी वाहतूक प्रतिबंध नेम 2013 दुरुस्त केल्या. ताका लागून हेर राज्यांतल्या खण उद्देजकांक ताचो खण म्हाल गोंयच्यान निर्यात करपाक मेळटालो. हाका लागून अर्थीक येणावळ वाडटली आनी रोजगाराच्यो संधी निर्माण जातल्यो. सोनसड्या कोयर प्रकल्पाक सांठोवन उरिल्लो 98% कोयर आमी नितळ केल्लो उरिल्लो 2% कोयर एका सप्तका भितर नितळ करतले अशें गोंय सरकारान सोमारा उच्च न्यायालयात सांगलें. हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्रायवेट लिमिटेडाक सोनसड्यांचो कोयर नितळ करपाचो कंत्राट दिला. सोनसडो कोयर मुक्त करपाचें हें एक व्हडलें लक्ष्य आसा अशें एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयात सांगलें. ह्या कंत्राटदाराक रिफ्यूज डिरायव्ड फ्यूल थळा वयल्यान निवळ करपा खातीर सुमार 1 वर्स वेळ दिला. एकदां तें जालें उपरांत मडगांव नगरपालिका वाठार आनी भोंवतणच्या वाठारांत निर्माण जावपी कोयर बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर घन कोयर वेवस्थापन प्लांट स्थापन करपाची राज्य सरकाराची मोख आसा अशी म्हायती एडव्होकेट देविदास पांगम हांणी दिली. सत्तरीत लागिल्लो उजो हो मनशांनी लायिल्ल्याच्या अहवालांतल्यान सिद्ध जाला. कोणे तरी आपल्या काजीच्या बागायतीक लायिल्लो उजो ह्या सगळ्या वाठारांत पातळ्ळो, जाका लागून म्हादय अभयारण्यांतल्या साबार सुवातींचें लुकसाण जालां. हातूंत साट्रे, चोर्ला, परवाड आनी चरावणे ह्या 4 वाठारांचो आस्पाव आसा अशी म्हायती दीत रानमंत्री विश्वजीत राणेन खंत उक्तायली. चोर्ला घाटांत वचून उजो लागिल्ल्या सुवातींची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. हाचे फुडें अशा पद्दतीन जर बागायती उजो लायत जाल्यार सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन रानमंत्री विश्वजीत राणेन केलें. एक मॅन लीड फायर होनी ते आनी काय तेजे एक्सप्लेनेशन आमी चर्चा भरपूर केल्या. हेजो रिपोर्ट येतलोच पूण त्याच बरोबर हे अंडर कंट्रोल सद्या आसा आनी ते पूर्णपणे अंडर कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी आमी पळयल्यार टर्मिनॉलॉजी वॉट इज द टर्मिनॉलॉजी ते ग्राउंड फायर तो चडशीं झाडां बिडां अशी डॅमेज जावंक ना. कित्याक सकाळी म्हाका कोणी प्रेसान विचारलें की झाडां भरपूर डॅमेज जावं तशें कांय जावंक ना. ते एक वेगळे तरेचो ग्राउंड फायर च्या माध्यमांतल्यान हे पसरपाक लागला सगळे कडेन आनी पसरलेले. हे जे आमचे डिपार्टमेंटचे थ्रू ते कंट्रोलार हाडपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. मिस्टर सौरभ कुमार ते सगळे मॉनिटर करता आनी ते मॉनिटर करून म्हाका खात्री आनी नेव्हीन बी सांगला की फाल्यां गरज पडल्यार हेलिकॉप्टरच्या माध्यमांतल्यान ते पाणी ओतपाचें. ताका ते बकेट वॉट यू कॉल ते बकेट तेंचे कडेन ते हे आसा ज्या माध्यमांतल्यान ते पाण्याचो उपयोग करून खंय कितें पालोवपाक जाय ते पालोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. पूण सद्याचे परिस्थितींत काय म्हाका दिसना ते गरज पडटली. आनी चरावणे आनी हांगाच्यान आतां जर पळयल्यार हांगाच्यान चरावणे
आनी आमचो पूर्ण हांगा ठाणे पंचायतीचो भाग दिसता आनी हे सगळे कंट्रोलान साट्टे बी म्हाका दिसता आतां कंट्रोलान आयिल्ले आसा आनी मिस्टर सौरभ ते मॉनिटर करता आनी म्हाका खात्री डिपार्टमेंट पूर्णपणे सक्रीय रावन करतले. पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय केन्ना केन्ना आमच्या डिपार्टमेंटाचेर केन्ना लोकांक दिसता की आमचें लक्ष ह्या तरेचें नासता पूण ते मनशांनी ते भायर लायले काळजीन कोण गेलो तरी भायर लायले हेका आतां डिपार्टमेंटाक कोणूय दोश दिवंक शकना. पूण हांव विनंती करता आमच्याच लोकांक की ह्या तरेचे गोश्टी करूं नाकात. हे केल्यार खंयचे दिशेन कितें पावतले ते कोण सांगूंक शकना आनी आयज पयली फावट पळयता की 4-5 जागे सगळे कडेन हांगा आमी ह्या तरेचे हे पळयल्ले आसा पूण हे सगळे कोणी तरी लायला सिद्ध जाल्ले आसा आनी ते लक्षान लोकांनी बी लक्षान धरूंक जाय. अशें करप ना आनी लोकांनी करूं नये आनी बरोबर ना आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी आमचे डिपार्टमेंट पूर्णपणे सक्रीय रावन ते कंट्रोलान करता. ह्या दिसान उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. मंगळारा हळीद वाडो केरी 70 हांगा काजूच्या झाडाक उजो लागून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत वाळपय उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न चालू आसा. कुडचड्यार रवींद्र भवना लागसाराक खेळा मैदानाक तणाक अचकीत उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले पूण खेळा मैदानार पत्रे तशेंच आनी हेर सामान आशिल्ल्यान उजो पालोवपाची गाडी घडणूक थळार व्हरपाक मेळना जाली. तरी उजो पालोवपाचो यत्न जवानांनी चालू केलो. उज्याचो धुंवर रवींद्र भवनांत वता तशेंच उज्यान नेटान पेट घेतलो. हो उजो ल्हव ल्हव रवींद्र भवनाच्या दिकेन वता आनी आतां उजो पालोवप्या मुखार व्हड प्रस्न उप्रासला. पेडणेच्या कोटकार वाड्यार काजू बागायतीक मंगळारा दनपारा अचकीत उजो लागलो. दनपारा आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. कितलीशींच काजीची झाडां ह्या उज्यान लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार बेगोबेग धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. कारापुरा लोकवस्ती लागीं उजो लागपाची घडणूक मंगळारा घडली. बरदनपारच्या कडार उजो लागिल्ल्यान उज्यान व्हडलो पेट घेतलो देखून लोकांचेर आकांत आयलो. कारापूरच्या ज्ञान ज्योती हायस्कूल मेरेन उजो पाविल्लो. दिवचलच्या उजो पालोवपाची दळाक म्हायती मेळटकीच दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यांत उजो पालोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. कुडप वाड्या वयल्या मळाक हो उजो लागलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. दर वर्सा सुमार 3,500 मिलीमीटर पावस पडपी गोंयांत लोकांक मार्च म्हयनो सुरू जातकीर उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा. ह्या वर्सा उदकाच्या उणावाचो प्रश्न गंभीर आसा. हाचेर उपाय काडचे सोडून राजकीय फुडारी मात एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक बिजी आसात. हे परिस्थितीन गोंयकार म्हणटात राजकारण नाका, आमकां उदक दियात. सत्तरी, मांद्रे, पेडणे, मोरजी, सांतांद्रे, साळ तशेंच हेर बाकीच्या वाठारांत लोक उदका खातीर तानेल्यात. दरेका घरांत नळ आसात पूण उदक ना अशी परिस्थिती उप्रासल्या. ताका लागून लोकांक आपले बोल्सांतले पयशे मोडून टँकर मागोवचे पडटात. सत्तरीन उदक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितूय चाळवला. टँकर माफिया आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम उदकाचो उणाव निर्माण केल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो. दुसरे वटेन सत्तरीन उदक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत काचाबूल जाल्ल्याचे मंत्री काब्राल सांगता. I don't think there's a shortage of water.
many times the operators from the local village don't leave the this thing, the valve. As a result, it creates problem. Now even from Podashe plant, that fellow has to leave that. Tivrekar Munu executive engineer, he has to actually see that the water, excess water which is there, the water is available, but water, exactly the pumping of the water, the people who are those water guys who are there, who are those fellows, I don't know what you call them, but they कोण वाल सोडटा ते सारखे सोडूंक जाय. नाल्यार कित्याक जाता ते म्हाका तरी दिसता की टँकर माफिया सारखे लॉबी जाल्या, म्हणजे तेंचे आनी ते इंजिनियराचे खंय तरी ते हांव निलेशा कडेन उलयतलो आनी निलेश कडेन उलोवन कित्याक निलेशाक सगळे गोष्टी ताबडतोब ही रिस्पॉन्स टू अस व्हेरी पॉझिटिव्हली. हांव निलेश कडेन उलयतलो कारण म्हाका एक ह्यो टँकरांची माफिया म्हाका उपकारपाचें ना, कारण हे मागीर पाणी बंद करता आनी मागीर तेंचे टँकराचे बिझनस वाडटा. खंयचेच मतदारसंघात हांव म्हणना की सगळे 100% उदक मेळटा अशें म्हणना. आमचो प्रयत्न आसा करपाक, जावं तो विश्वजीत बाबाच्या मतदारसंघात कितें जर आसा जाल्यार त्यो गोष्टी आमी पळयतले. हांगा आमी माफिया थंय करना, कोणें माफिया इन्व्हेस्टिगेशन मागला वा ना मागला, आमी उदक जें दिता. तुम्ही तुझे स्टेटमेंट हांवें पळोवंक ना, तुवें स्टेटमेंट केला, पब्लीक स्टेटमेंट केला की उदक मुद्दम बंद करता आनी ताका लागून टँकरी करता. पण आमचे उदकाचो प्रश्न जो आसा वो उदक पंपिंग स्टेशन आसा तें बंद करपाक मेळना. आमी ऑनलायन मॉनिटरींग पीसी दाखयतलो मोबायलाचेर, तेजे नाल्यार सी दाखयतलो आसा, तो दाखयतलो खंयचें उदक खंय आसा. हांवें सांगपाची गरज ना, हांवें सांगलां म्हणटलो. तेजे कडेन ऑनलायन कितलें उदक खंयचो प्लांट प्रोड्यूस करता, कितलें जाता दिसाक, कित्याक लागून हें सिस्टम चालू आसा. आनी हें तुका दाखोवपाक जाल्यार आमकां सी आनी पीसीक सांगता सेपरेट दाखयतले. इशू कितें आहा, तेणें कितें स्टेटमेंट केलें तेजें पळयता कितें तें, आनी ताका तोडगो काडपाचो. तो अपसेट जाला आसतलो, कितें जाला आसतलो, तें सोल्युशन काडया. कागाळी करून लेगीत उदक येवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेश बोरकारान आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक घेवन थेट भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयान हाजेरी लायली. मंत्री विश्वजितूच जर PWD आनी टँकर माफियाच्या नेक्सासाचो उल्लेख करता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हाची चवकशी करची अशी मागणी ह्या वेळार आरजीचो अध्यक्ष मनोज परबान केल्या. एक तर राणे ना जाल्यार मंत्री काब्राल तरी लोकांक फटयता असो आरोपूय ताणें केला. विश्वजित राणेन डायरेक्ट सांगलें की टँकर माफिया म्हणून. जेन्ना विश्वजित राणेन क्वेश्चन केलो की वाळपय उदकाचो शॉर्टेज आसा काय म्हणल्यार तो म्हणलो वॉटर शॉर्टेज ना, टँकर माफिया जाले आनी इंजिनियर आनी हे टँकर माफिया मेळोन हे वाल बंद करता आनी कितें करता. म्हणजे तो डायरेक्ट सरकाराचेर घालता की सरकार उदक चोरता म्हणून, नाजाल्यार उदक चोरून दवरता आनी टँकर माफिया वांगडा सेटिंग करता. कोण निलेश काब्राल करता, इंजिनियर म्हणल्यार निलेश काब्राल. म्हणजे हेचोच मिनिस्टर थंय सेटिंगा करता आनी उदक दिना सत्तरी हें जालें. म्हणजे ऑल ओव्हर गोवा टँकर माफिया निलेश काब्राल चलयता अशें विश्वजित राणे म्हणटा. सो हे खंय तरी हेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय विजिलन्सान. हांव विश्वजित राणे कडेन मागता की विश्वजित राणे फाल्यां तो तात्परीत आपूण एक्शन घेता म्हणून सांगता. हांव ताका एक मेसेज करता तेच्या मोबायलाचेर. तेणे आयज तेणी सोमते विजिलन्साक फोन मारपाचो, सांगपाचो निलेश काब्रालान जितले इंजिनियर आसा आनी वाल सोडपी आसा पळय तेजेर इन्क्वायरी बसय. कोणानी कोण उदक भरता आनी कोण टँकर माफिया आसा ते प्रूव जावनी. तुमच्या हांव निलेश कडेन उलयतलो, निलेश कडेन तें आमकां गजाल नाका ना, निलेश कडेन उलयतलो म्हणून. ह्या सगळ्या राजकीय आरोप प्रत्यारोपान मात लोकांच्या उदकाचो प्रश्न आडखून पडला. लोकांच्या हक्काचे उदक दुसऱ्या प्रकल्पाक घेवन गेल्यात. 16,000 लिटर उदक फुकट दिता म्हणून सांगिल्लें, पूण नळ सुक्यार पडिल्ल्यान 1600 लिटर उदक लेगीत येना. हर घर जल येवजण यशस्वीपणान राबोवपी राज्य म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची तोखणाय केल्ली. पूण 15 दीस नळांक उदकूच येनाशिल्ल्यान सरकारान लोकांच्या दोळ्याक उदक लायिल्ल्याचें गोंयकारांक कळून चुकलां. देखून लोकांचे पाशयेस पिड्ड्यार जावचे आदीं सरकारान उदकाच्या उणावाचेर उपाय येवजण करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या तयारीचो IOAचे अधिकाऱ्यांनी नियाळ घेतलो. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंयांत बरी तयारी केल्या देखून IOAच्या अधिकाऱ्यांनी समाधान उक्तायलां अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. राष्ट्रीय खेळा निमतान IOAच्या अधिकाऱ्यां वांगडा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयतालो. म्हणल्यारूच 37th नॅशनल गेम्स गोंयाक होस्ट करपा खातीर जो मान मेळिल्लो आसा आनी त्या अनुशंगान आज गेले 3 दीस पयलू म्हणजे 4, 5 आनी 6 तारखेक आमच्या IOAचे डेलिगेशन्स आयिल्ले आशिल्ले आनी अशाच समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे IOAचे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील मेंबर आनी GTCCचे चेअरमॅन
श्रीमान अमिताभ शर्माजी, त्याच प्रमाणे आमचे ट्रेजरर आयओएचे श्री यादवजी, त्याच प्रमाणे आमचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर सिंगजी, म्हणजे स्वतःच्यो एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आणि म्हणजे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री रोहित कदम. आजची जो आम्ही इन्स्पेक्शन ऑफ वेन्यूज, ज्या जाग्यांचेर आमच्यो नॅशनल गेम्स ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो डिसिप्लिन्स ज्यो जातल्यो, त्या संदर्भात गेली 3 दीस आमचे आयओए डेलिगेशन इन्स्पेक्शन केल्ले आसात. तांचें ऑब्जर्वेशन कितें आसा, तांचो एक्सपिरियन्स कितें आयिल्लो आसा, दे आर गोइंग टू शेअर विथ यू ऑल. ताचे पयलूच तदनंतर आमच्यो रिस्पेक्टीव जे डिसिप्लिन्स जे आसात, त्या रिस्पेक्टीव डिसिप्लिनाचे टेक्निकल जे एक्सपर्ट जे आसात तेही घेऊन ह्या वेरीच्या एकदम फॉर्मल किंवा आमचे लिस्ट तयार झाले नंतर तेव्हा इन्स्पेक्शन करतले. दिवचले सरकारी पावड्या वयलो शिगमो मनोवपाक नव्या शिगमोत्सव समितीची स्थापणूक केल्या. शुक्रारा 10 तारखेक दिवचल शारान शिगम्याची मिरवणूक जातली. त्या निमतान चित्ररथ, रोमटामे, लोकनाच आणि हेर सर्तीचे आयोजन केला अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. ह्या वेळार तांचे वांगडा समितीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. बड्डे वडा कडल्यान मिरवणुकेक सुरवात जातली. कदंबा बस स्थानकाचेर ती सोंपतली अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. आमचो जो मेन आसा तो रूट जो परेड रूट सुरू जातलो तो बोड्ड्या वडा कडेन सुरू जातलो. थंयच्यान भायले पेटींतल्यान शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन, थंय मागीर दीनदयाल बँके कडल्यान दीनदयाल म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान आणि न्यू बस स्टँड. सो असो रूट एका युनिलॅटरली वयतला. न्यू बस स्टँडा कडल्यान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्याच दिसा आमच्या साखरेचो शिगमो उत्सव आसा. सो थंयच्यान ते फ्लोट परत मागीर साखरे कडेन हे जातले, फुडें वतले. दुसरें म्हटल्यार हो जो आसा तो आमचो शिगमोत्सव शासकीय फूल सपोर्ट आमचो गव्हर्नमेंट करता. सो त्यामुळे आमी एक इनॉग्रेशन आमचे आसतले आणि हे इनॉग्रेशनाचो प्रोग्राम आमी शांतादुर्गा स्कूल आसा ताच्या त्या ग्राउंडा कडेन करतले. थंय आमचो चीफ गेस्ट आमी रिक्वेस्ट केला आमचे जे टुरिझम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे हांकां येवपाक. ते सद्या इंडिये भायर आसात, ते कन्फर्म करतले आमकां. सो मोस्टली ते आसतले, नाजाल्यार आमचे आनी खंयचे तरी मिनिस्टर आसतले. आमचे मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हे गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले. प्रायज आसा 45,000, दुसरे प्रायज आसा 30,000, तिसरे प्रायज आसा 25,000, चौथे 20,000, पाचवे 15,000 आणि उत्तेजनात 13, प्रत्येकी 5,000. रोमटामेळ स्पर्धा पहिले प्राइज आसा ते 35,000, दुसरे 20,000, तिसरे 15,000, चौथे 10,000, पाचवे 7,000 आणि उत्तेजनात 2, प्रत्येकी 4,000. लोकनृत्य स्पर्धा आसा ते पहिले आसा ते 17,000, दुसरे 12,500, तिसरे 10,000, चौथे 8,000, पाचवे 5,000 आणि उत्तेजनात 10, प्रत्येकी 4,000. वेशभूषा स्पर्धा खुला गट, मोठा गट म्हणजे 15 वर्षाच्या वयर, पहिले प्राइज 4,000, दुसरे 3,000, तिसरे 2,000 आणि उत्तेजनात 7, प्रत्येकी 1,000. वेशभूषा स्पर्धा खुला गट, लहान गट, पहिले 2,000, दुसरे 1,500, तिसरे 1,000, उत्तेजनात 7, प्रत्येकी 500. वेशभूषा स्पर्धा छोटा गट, पहिले 2,000, दुसरे 1,500, तिसरे 1,000 आणि उत्तेजनात 7, प्रत्येकी 500 रुपया. रिवणा गांवच्या शिगम्याची सोमारा सांगता जाली. गांवकारांनी शिगम्याचे जायते पारंपारीक नाच तांच्या शिगम्याच्या निमण्या दिसा सादर केले. फाटल्या ब्रेस्तारा रिवण गांवांत आपल्या पारंपारीक पद्धतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. शिगम्या बरोबर पौराणिक कथांचेर आदारिल्ली नाटकां ह्या गांवचे लोक शिगम्याच्या दिसांनी सादर करतात. रिवण गांवच्या शिगम्याची खासियत म्हळ्यार तालगडी खेळ. शिगम्याच्या निमण्या दिसाक रिवण गांवच्या लोकांनी तालगडी खेळा सयत शिगम्याचे सगळे खेळ सादर केले.
म्हापसा शिगमोत्सव 12 तारखेक म्हणजेच आयतारा जातलो अशें म्हापशेकारांनी सांगलें। गोंयांत सगळ्यांत पयलीं शिगम्याक म्हापशेच्यान सुरवात जाल्ली। त्या मेरेनच्यान म्हापशेचो शिगमो हो आयतारचो जाता। तशेंच आयतार हो देव बोडगेश्वर देवाचो। हाकाय लागून म्हापशेचो शिगमो आयतारचो जावचो अशी म्हापशेकारांची मागणी आसली। शिगम्या खातीर म्हापशेकारांनी देव बोडगेश्वराच्या देवळांत बसून गाराणें घातलें। आतां मुख्यमंत्र्यान म्हापशेचो शिगमो आयताराक करपाचें आश्वासन दिलां अशें म्हापशेकारांनी सांगलें। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।